म्हापशेचे तार न्हंयतलो चिखल आसा तसोच आसा. प्रश्न जैसे थे उरला. जो मेरेन पुला पोंदचो चिखल काडिनात तो मेरेन हुंवार आनी शेतांनी उदक भरपाच्या हेर प्रश्नांक तोंड दिवचेच पडटले. परवरीचो आमदार रोहन खंवटे आश्वासनाचो तात्पुरतो बांद घालून दिला. उदकाचो फ्लो चॅनलायज जातलो. अंदूच्या पुरती तयारी केल्या. फुडल्या वर्सा हो प्रश्न जाग्यार घालतले, रोहन खंवटेन सांगला. परवरीचो आमदार रोहन खंवटेन आनी म्हापशेचो आमदार जोसुआ डिसोजान म्हापशेचे तार न्हंयची पळोवणी केली. ताचे आदी परवरे हळदोणे गिरोडेच्या शेतकारां बरोबर बसका घेवन चर्चा केल्ल्याचे खंवटेन सांगले. संबंदीत पंचायती कडल्यान पेपरवर्क मागयला. तार न्हंयच्या उदकाक मेकळी वाट मेळटली हाची अंदूच जतनाय घेतले, पूण पुराय प्रस्न फुडल्या वर्सात जाग्यार पडटलो, खंवटेन सांगले. As a part of the government today, we need to resolve this issue once and for all. So पयलो म्हणल्यार आतां जुनान पावस ऑलरेडी आयिल्ल्याक आनी प्री मॉन्सुनाच्या अंडर आमी काल उलयल्ल्याक आज इन्स्पेक्शनाक येवन टू सी वॉट इट इज आमी शेतकऱ्यांक फ्रॉम आमचे परवरी आल्दोनचे आनी गिरवडचे शेतकऱ्यांक आपयले. तांची कळ कळपाक थोडे पंचायती कडेन गिरवडचे कितें जाता पेपर वर्क मागला. आमचे सुकूर पंचायत आनी बाकी कडल्यान आमी पेपर वर्क मागले फॉर अस टू गेट दीस थिंग रिजॉल्व इन द लॉंग टर्म. Short term measures are water resources, putting their deweeding machines, cleaning up this whole space, ensuring that debris which is again come into is being cleared out will be a part so that water flow gets channelized. पूण हे ह्या वर्साक पुरते बरें आसा. फुडल्या वर्स पर्यंत आमी मिस्टर गुप्ता चीफ इंजिनियराक सांगला की डायरेक्शन दिल्लें आसा की दे नीड टू कम विथ अ होलसम आन्सर. कित्याक खंय पायप आसा थंय कलवट जावचे. हे पयलींच्यान मागणी शेतकऱ्यांची आसा, आमची आसा, कारण इट इज अ सोल्युशन वीच दे नीड. We will need to work and ensure that this is done. So खंय कलवट जाय, खंय बाकी चेंजीस जाय, खंय फ्लो खातीर कितें जाय, प्लस डिसिल्टिंग करपाक गिरवड सायडीक कितें जाय तांचे रेजोल्युशन घेवन तांचो प्लॅन, नाला खंय जाय, ही सगळी लायन ऑफ एक्शन घेतिल्ली आसा. म्हाका दिसता रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स विल बी टोल्ड टू टेक ड्यू एक्शन ऑन अ लॉंग टर्म प्रोसेस विथ एस्टिमेट्स टू बी डन. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हे एक्सपेडायट करचे हे मागणी करून आमी करून घेतले. सो टेम्पररी बिफोर दीस हेज मॉन्सून्स हॅव कम इन फर्स्ट आनी आमकां शेतकऱ्यांकूय सांबाळचें पडटा. आमी इमिजिएटली जे शॉर्ट टर्म मॅचेस आसा ते स्टार्ट करपाक लायल्या. वेर द कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ द हायवे वील क्लीन अप द डेब्रीज वीच इज कम अप. We will ensure that the water resources gets the hyacinths cleaned up, so udkacho flow channelized zatlo. Year to year we can't come, inspect and find the same problems and keep giving the same solutions. Departments have to put their act together. Mukhyamantri kade ulon, WID and PWD minister kade ulon, we will ensure that we have a proper solution before the next monsoons in place, so we don't have this as repetitive issues. तातूंतल्यान सगळे शेतकरी सालिगांवचे जावं, गिरवडचे जावं, परवरीचे जावं नाल्यार आल्दोनचे जावं पूर्ण या 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भागांत वी विल बी एबल टू एन्श्योर दॅट वी आर सपोर्टिंग एग्रीकल्चर इन द रायट सेन्स. तार न्हंयचो खरो प्रस्न कितें तो मिडियाक गिरीचो शेतकार रमेश इन्सुलेकारान सांगलो. आयकात ताका. हांव गिरीचो शेतकरी. तेन्ना पळय आमकां शेताक खूब प्रॉब्लम जाताले. आमकां जशें न्हू म्हापसा, गिरी, बस्तोड्या, पालया, सांगोळडा, परवरी सगळे हे जे ही जी न्हंय लागता पळय तितले न्हंयेन सायडीक शेतां आहा पळय तितले शेतकाऱ्यांक प्रॉब्लम जाताले. तेन्ना आमी विचार केलो की एक लेटर सराक करचें. रोहन सराक लेटर केलें आनी मातशें म्हणलें तूं आमकां हें कर. तेच्या पयलीं रोहन सर अपोजीट आमदार आसलो तेन्ना येवन तेणें हांगासर म्हाका सगळें जेवण हांवें तें सगळें दाखयलें. तेन्ना तेणें हें घेतलें, पूण आतां तेणें परत ताका लेटर केलें तेन्ना तो येयलो आनी आतां हें हांगा तेणी पयलें सांगलें तांकां ऑर्डरूय दिली. WID PWD कोणाक तांकां ऑर्डरूय दिल्या आनी सांगलें कर म्हणून. आनी जे जितलें तर बेगीन हें करीत, जे म्हणजे ह्या ब्रिजा पडली माती काडीत जाल्यार आमची चडशीं शेतां जावंक शकता. कित्याक पाणी सकयल लोटलें नाल्यार पळय हें सकयलें पाणी सकयल उरता, वयलें पाणी वयरूच उरता. ते सायडीन भरती जी येता पळय ती वयर सरना आनी हे सायडीन पळय पावसाचें उदीक आडोवन रावला तें सकयल देंवना. कित्याक ह्या पुला पोंदाक जी माती आहा पळय डीप घालूंक जाय, काडून डीप घालूंक जाय. तेन्नाच उदक ह्या सकयल देंवतलें, तेन्नाच लोकांची शेतां बितां सारकी उरतली, बुडची ना बी. रोहन भाईन सांगला की फाल्यांच्यान तांकां ऑर्डर दिला की काडटा म्हणून. पत्रकारांनी विचारल्या उपरांत पर्यटनाच्या भविष्यातल्या नियोजनाचेरय तो उलयलो. दुसरे दिसा कसली हेडलायन येतली तिवूय खंवटेनच पत्रकारांक सांगले. पळयात खंवटेचें नियोजन. We have a very clear plan for tourism and we will take it ahead. Whether it is MOPA, whether it is sun, sand and sea and software,
whether it is tech tourism, whether it is indolent tourism, whether it is eco tourism or sun and sea म्हणपाक ते बी infrastructure सारको तयार करून दिवपाक सगळे प्लॅन घाल्ले आसा. How to promote Goa in the right sense, how to have it branded in the right sense, everything is worked out and everything is a process. So we need to ensure whether it is a PR agency, whether it is beach integrated beach management coming in place, whether the events we are going to destinations are the right locations, everything is being mapped. So unless we have these things moving, you will find कितें जाला का टुरिजम एक्ट हाडटा आमी सांगिल्लो. टुरिजम एक्ट वी नीड टू इंट्रोड्यूस इन द रायट सेन्स. बेटेच काडपाक जाय म्हणून आमी काडचे ना. सगळे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कितें जाय ती पयलीं जाग्यार घालची पडटा. ती ऑलरेडी हातान घेतला. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट चेंजीस इन अ वर्टिकल which supports tourism overnight. It is a thought which we have shared and we are working towards the whole vision of taking tourism to the next level and we will do it. जे सांगता ते करतले. पूण आज प्री मॉन्सून मिटिंगेक जे आसा ताजेर आमी भर दिल्लो आसा. तुमची हेडलायन्स फाल्यां टुरिजम जातली आनी विशय तोच उरतलो. लेट अस टॉक एज पर द टॉपीक. तुमकां टुरिजमा बाबतींत आसा यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड सी. सन सँड सी जेन्ना आमी उलयल्या दर्या देगेर कितें जाय तशेंच हिंडरलँडान कितें जाय हे सगळे प्रोजेक्ट्सूय तुमकां दिश्टी पडटले टू टेक ऑफ. सगळ्यांक अपेक्षा आसता की फाल्यांच जावचें. वी ऑल्सो थिंक फाल्यांच जावंक जाय. गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी गव्हर्नन्स सारकें दिवप हें आमचें काम. I have acted on my portfolio very responsibly. I'll ensure that we are accountable to the promises made to the people of Goa. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार.